Biodiversity management committees which are not yet formed. Altogether, presently we have got the number as 172. फॉर्म जाल्या म्हणटा. फॉर्म जावपा खातीर आमी 2 ऑक्टोबर हो दीस सगळ्या अख्ख्या स्टेटीक दिल्लो की बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी कडेन पावर आसा की तांणी कोणाकूय जर तो वापर करपाचो आसलो तुमच्या जैवविविधता आसा ताजेर तर बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीची परमिशन काडची पडटा. कोणाकूय म्हणल्यार कितें गांवच्या लोकांक न्ही कोण तरी भायलो येवन यूज करपाक सोदता किंवा इवन रिसर्च करपाक सोदता एखाद्या जैवविविधतेच्या घटकाचेर तर बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी कडेन ती रितसर अर्ज वतलो आनी मागीर तुमी डिसायड करतले की ताका वापरपाक दिवपाचो काय ना. चिंबलाचे बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीच्या चेअरमॅनान नवे कमिटीक मार्गदर्शन केलें. अमूक हें आसा ती जागा आसा ती बिजो उरता थंय कोण हात लावपाक शकना. इवन द गव्हर्मेंट सुद्दां थंय आसा खंयचो व्हडलो बरो प्रोजेक्ट जर हाडपाचो जर जालो आनी अशें जर आमी ती जागा आसा ती कितें केली तेचें संरक्षण केलें कळ्ळें न्ही कंजर्व केली ती एरिया जाल्यार थंय ते कोण इंटरफियर करपाक मेळचें ना. म्हणजे जाता कशें चड करून ज्यो बिल्डींग ज्यो लॉबी बी आसता पंचायत लेवलाचेर जे कोण हे करपी आसता तेंचो काय हेजेर जळो आसता आनी कितें आसता हे तुका कितें करता सांग पळय असल्या कामाक अडथळो हाडटा हें लक्षात घे. सरपंच येवंक ना, पंच मेंबर एक सुद्दां येवंक ना हांगासर, डेप्युटी सरपंच येवंक ना. आमकां फक्त पंचायतीचे थोडे स्टाफ येयलेले हांगासर आमचे. त्या उपरांत पंचायत सेक्रेटरी आसलो विपीन कोरगांवकर आनी आमचे गांवचे जे सिनियर लोक आसा एनवायरमेंटिस्ट आसा कोण कोण ते येयल्ले आनी चिंबेल गांवचे तशे येयल्ले, सांताक्रुजचे लोक येयल्ले. लोकांक खबर आसा की आपले एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपाक जाय बट ही गजाल जी आसा ही सरपंचाक आनी पंचाक खबर हेतून आमी कांय करूं शकना. लोकांनी ही गजाल सिरियसली घेवपाक जाय. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.